सामाथेवाप्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभवार्ता. धाका मळ्यांतले वावराडी. सर्गेंचे राज्य अशें म्हूण येत. एकलो धनी आपल्या धाका मळ्यांत दीस कुलीच्या आळांक एकठांय करूंक म्हूण फांत्यार उठोन भायर सरन गेलो. हर एकल्याक दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी दिता म्हणून निश्चित करन ताणें आपल्या धाका मळ्यांत तांकां कामाक धाडलें. सकाळींच्या 9 वरार तो परत्यान भायर गेलो आनी सांते लागीं रिकामे उबे आसलेले हेर थोडे जण ताणें देखले. तुमी म्हज्या धाका मळ्यांत कामाक वचा म्हणालो तो, आनी तुमकां फावो ती मजुरी हांव दितलों. आनी ते कामाक गेले. परत्यांनी दनपाराच्या चड उणें 12 वरार आनी उपरांत 3 वरार तो भायर गेलो आनी तशेंच केलें. शेकी सांजेच्या 5 वरार तो परत्यान भायर गेल्ल्या वेळार सांते लागीं उबे आसलेले आनीकी थोडे जण ताका मेळ्ळे. तुमी सगळो दीस हांगा रिकामे रावन कित्याक वेळ पाड करतात? म्हणून ताणें तांकां सवाल केलें. कोणेय आमकां कामाक धरूंक ना म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, बरें, तुमी म्हज्या धाका मळ्यांत वचोन कामाक लागा. सांज जाली आनी मळ्याचो धनी आपल्या मोकादमाक म्हणालो, आळांक आपय आनी तांची मजुरी दी. निमाण्या थावन सुरू करन पयल्याक पर्यान दिवन वच. तवळ 5 वरार काम धरलेले मुखार आयले आनी जण एकलो 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवन चल्लो. उपरांत पयले कामाक धरलेल्यांची सर्ती आयली. आपणाक चड मेळटलें म्हूण तांणी चिंतलें, पूण तांकांय मेळ्ळें जण एकल्याक 1 रुपया नाणें. तो घेवन धन्याक पुरपुरोन ते म्हणाले, निमाणे कामाक आयिल्ल्यांनी 1 वराचें मात्र काम केलां, पूण आमी कर्कट्या वोतांत पडून दीसभर घोळ्ळ्या. जाल्यार आमकां दिल्ली तितलीच मजुरी तुवें तांकांय दिली. तवळ धन्यान तांचे मदल्या एकल्याक जाप दिवन म्हणलें, आळे इश्टा, तुका हांवें कांय अन्याय करूंक ना. दिसाक 1 रुपया नाण्या लेखान मजुरी घेवंक तूं ओपुल्लोय न्हय? आतां घे तुजी मजुरी आनी चल. तुका दिल्ले तितलीच हांवें निमाणे कामाक धरलेल्यांक दिवची ती म्हजी खुशी. म्हज्या दुडवाचेर म्हाका अधिकार ना कितें? वा म्हजें उदारपण तुज्या दोळ्यांक तोपता? अशें जीं कोण निमाणीं आसात तीं पयलीं जातालीं, आनी जीं कोण पयलीं आसात तीं निमाणीं जातालीं. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.